देवस्थान म्हटल्यानंतर ही प्रत्येक गावाची ही देवभूमी कशी त्यांना सगळेच समाज एक जावन ती जशी पूर्व परंपरापणे रीत असली आणि ते रितीप्रमाणे ते सगळे बसोवन त्याप्रमाणे हे देवस्थान चलचें आणि त्या गांवची केरी गांवची जी शोभा आहा ती वाडोवपाची. कारण हे देवस्थान अशें आहा की जागृत देवस्थान आहा. जर आता भाविकाची जी तारांबळ उडटा आणि तारांबळ उडोवन त्यांच्या पासून त्यांचे जे कितें मागणी असतात आनी कितें आसता त्यो फक्त वाऱ्यारच पडल्या भाशेन ते येतात सोडटात वयतात आणि त्याच्या खातीर मामलेदारान जाता तितली खटपट घेवन आमकां ते चालू करपाक परमिशन दिवचें आणि आमी जे लोक आसा थंय जे कितें वादावादी जे विशय आसात ते आमी सगळे एकी कडेन बसून सोडोवपाचे अशी म्हाजी इच्छा. चारय समाज आमी एकीकडे येवन हें एक देवस्थान चालू उरचें. आमच्यांत कितें भिन्नता आसा ती आमी पळोवची. एडमिनिस्ट्रेटर ह्या नात्यान देवस्थान चालू करपाक आमकां मामलेदारान 70च्या मामलेदारान परमिशन दिवचें इतकेंच आमचें निवेदन आनी बेगींतल्या बेगीन. पूण तेणी आतां कितें सांगलां की आमी जें लेटर आसा तुमचें तें कलेक्टराक धाडटलो, म्हाका परमिशन ना. पूण तरी आसतना हेणी मामलेदारान बेगींतल्या बेगीन लेटर धाडचें आनी बेगींतल्या बेगीन कमिटी जावची आनी बेगींतल्या बेगीन आमकां परमिशन दिवचें. आमी परत त्या निवेदनांत तें मागलेलें आसा की परमिशन मेळचें जेणे करून हें देवस्थान सुरळीत चलचें आनी चालू जावचें. इतलेच आमची मागणी आसा. हे चारय समाजाचे आमी हांगा येवन मामलेदाराक निवेदन दिल्लें आहा की ही देवस्थान जी बरबादी चल्लेली आसा ते देवस्थान आमचें आमी मिटयता. आमकां परमिशन दिवचें आनी चालू करपाक आमकां परमिशन दिवचें. तुमकां एडोक कमिटी जाय ती एडोक कमिटी काडा, कांय हरकत ना. तरी बेगींतल्या बेगीन तें करचें म्हणून आमी आज मामलेदाराक निवेदन दिल्लें आहा.